काल आज आणि फाल्यां. दायजीवल टीव्हीच्या सर वीक्षकांक बरी सांज आणि तुमकां समेस्तांक आयच्या या विशेष कार्यक्रमाक काल आज आणि फाल्यां या सोबीत कार्यक्रमात स्वागत सुस्वागत. आज आमचे मध्ये दोग जण मानेस्त या स्टुडियोंत आसात आणि आज आमी एक विशयाचेर आमी उलोवंक आसा आणि तो जावन आसा नाटक उत्सव. पूर्वांच्या दिसा म्हणजे ह्याच हप्त्याच्या 25 तारखेर 25th, 26th and 27th या म्हयन्याच्या 3 दिसा डॉन बस्को हॉलांत 4 नाटक सादर जावचे आसात आणि हांगासर आमच्या मध्ये आसात त्या नाटकाचे नट तशेंच त्या संघटनाचे सांदे आमच्या समोर आसात आणि ते आसात मानेस्त मनीष पिंटो कलाकुल तशेंच मानेस्त वॉल्स्टन डेसा पांगळा. तुमकां दोगांयकी कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत. बरे वीक्षकांनो, आमच्या भारतांत लॉकडाऊन जावन 2 वर्सां जालीं आणि ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी सरावत जायत्यांक तोंदरे जाल्ले आसात, जायत्यांक समस्या जाल्ले आसात. तांतल्या तातूंत समस्या जाल्ले आसात कला क्षेत्राक, जावं पुरो नाटकाक, जावं पुरो संगीत क्षेत्राक आणि हेर क्षेत्रांक. आणि फाटल्या 2 वर्सांनी साहित्य नाटक जावं दी वा संगीत कार्य जावं दी आमकां पळोवंक दिसचिल्ली उणी. पूण हांगासर एक धैर्याचें मॅट काडलें आसा एका संघटनान. तें संघटन आसा नाटक घर आणि हे नाटक घर संघटन कितें आसा, पूर्वांच्या दिसा 4 नाटक सादर करून ते आयते आसात आणि ह्या विशयान आमी आज उलोवंक आसा. मनीष आनी तशेंच वॉल्स्टन, तुमकां परत कार्यक्रमात स्वागत म्हणटा आसतना हे नाटक घर कशें आरंभ जाल्लें, हाची सुरवात कशी जाल्ली आणि कोणें आरंभ केलें? एक्चुअली म्हाका पयले तावन एक आमचेत एक फ्रेंड सर्कलान टीम बांदीचे एक नाटक प्रदर्शन करीचे, नाटक ऑर्गनायज करीचे म्हणून मस्त आशा आसली. सो अशेंत ओटू फ्रेंड्स ओटू बसताना आनी पुरा एक उलोवन आयले एक नाटक उत्सव करीचे, आखे एक नाटक उत्सव नाटकांनी जायचे म्हणून एक आलोचना आयली. सो अशें उलोवन उलोवन आमचेच एक खुद ग्रूप करया, आमीच कशे फ्रेंड्स आसा एक खुद ग्रूप करया म्हणून हांवेंच एक मुखेलपण घेवन नाटक घर म्हणून एक ग्रूप केलो आणि ताचो पयलो इव्हेंट जावन 3 दिसांचो कोंकणी नाटक उत्सव करना आसा. ओके, तूं एक युवजन म्हळ्यार तूं एक यूथ तूं आणि हांगासर तुवें एक मुखेलपण तें कान गेलाय. आतां आमी तरणाटपण आमकां एक गरज आसली. आतां हांव कॉलेजींत आसतना जाल्यार 10 वर्सां पयलें हांवें जायत्या नाटकांत एक्ट केला, प्लस नाटक प्रदर्शन केल्यात, मात्र न्ही आमी प्रोड्यूस समेत केल्यात आणि आमकां एक ती एक गरज म्हणून सांगीत आमकां नाटकिस्तांक न्ही. आतां वॉल्स्टन सर आमच्या मदें आसा आणि तांणी जायत्या नाटकांनी तांणी एक्ट केला, जावं पुरो उडपीन जावं पुरो गांवांत जावं पुरो तितले मात न्ही. तुमी एक अपुर्ब्याचे MC कार्यनिर्वाहक तुमी. तुमच्या टायमार तुमच्या काळार ल्हानपणार कशें नाटक प्रजातेलें? आमच्या ल्हानपणार नाटक कशें जातालें की त्या दाळा रंगवेद अशी सजवणी नातिल्ली. त्या दाळा पडदे व्हडलो नाटक करचे आसले. आमची रंगभूमी इतली मुखार सरून नातिल्ली. त्या दाळा आतां आमच्या पिरगजेची पांगळा पिरगजेची गजाल उलोवची जाल्यार त्या दाळा एक नाटक सभा म्हणून आसली. ताचे जायते मलगडे आतां देवादीन जाल्यात, जायते मलगडे अजून आसात, तांकां याद आसा. आणि आमी त्या दाळा भुरग्यापणार आमी पळयल्ली गजाल ती नाटक सभा म्हणून वर्सा एक फावटी या थोड्या संदर्भांनी ते नाटक सादरपण करताले, पूण पडदे व्हडून. त्या दाळा आमी तशें आमकां नाटकाची आसक्त ल्हानपणांतल्यान खूब जाल्ली. ओके, आतां तुमी आतां कितल्या वर्सां तुमी नटन करना आसात? सादारण लगभग 30 आनी 2 वर्सां हांव म्हाका नाटकांत एक ना तरी एक ल्हान या व्हड पात्र करते आयला. ओके, थोडे फावटी आमी चिंचे आसा म्हाका वसोत्त पात्र म्हाका मेळाचे, थोड्यां चिंचे आसा म्हाका व्हड पात्र जाल्यार मात्र नटन करता, ल्हान पात्राक हांव ना म्हणून सांगून. ह्या विशयान कितें म्हणटा मनीष आसा ते वॉल्स्टन, कितें म्हणटा तुमी? एक नट म्हणटना खंयचेय पात्र करून तो रेडी आसा वय मो? खंडीत खंडीत खंयचेय ल्हान पात्र जावन दी व्हड पात्र जावन दी सोडून येना, पुरा पात्र एकच लायक. आणि थोडे फावटी अशें जाता की आतां कलाकारांक ल्हान पात्र आमी दिता. आमी आयकलां कशें म्हळ्यार एका नाटकांत कोण नटन करतात तांकां ताचो पात्र मात न्ही, उरल्यांचो पात्र ताका गोत आसचें. कित्याक म्हळ्यार सडन एका नटाक वा एका कलाकाराक कितें म्हणी नाबलायकी जाली वा कितें जालें तर जाल्यार तो पात्र अनेका कलाकारांक करची शाती तांकां आसचें. खंडीत खंडीत वय. आतां हांगासर आमच्या आतां नाटक उत्सव आतां पूर्व तुमचो नाटक उत्सव सदर जाता. खंयचे पर्यंत नाटक त्या दिसा आसात? 3 दिसांचो नाटकोत्सव ह्याच महिन्याच्या 25 तारखेर, 26 तारखेर आणि 27 तारखेर
पयल्या दिसा शुक्रारा शनिवार आनी आयतारा. ओके. पयल्या दिसा 2 नाटक आसात. एक मोठो नाटक आनी एक फुल लेंथ असो नाटक. पयलो नाटक आसा म्हज्या पुताचो किनकुळो म्हणून. ओके. दुसरो नाटक आसा हांडो उठलो म्हणून. ह्या दोन्ही नाटकाचो कोणसो पंगड कळयता. ह्या दोन्ही नाटकाचो बरयणार अमर चाफरा आनी पयलो नाटक मांड पंगडांतून सादर जाता आसा. मांड पंगड ताचे कलाकार नटन करते आसात. दुसरो पंगड जावन आसा टीम अस्तित्व म्हणून मंगळूरचो एक नवार्धीक टीम. तांचो हांडो उठला म्हणून एक नाटक त्याच दिसा सादर जावंचेर आसा. ओके. सो 25 तारखेर 2 नाटक. ते नाटक सुरवात जावचे 6:30 वरां संजेर 6:30 वरां. डॉन बॉस्को हॉलांत मंगळूर वेळार सुरू जाता. ओके. आनी 26 आनीक नाटक आसा न्ही. वय 26 लिगोरी मास्टर म्हणून सराच्या टिमांत हांव कलाराधन पांगडा लिगोरी मास्टर बरें खंडीत. वय ताचो बरयणार कोण. वय वय 20 आनी 6 तारखेर म्हळ्यार सोनवारा दीस आमचो पंगडाचो कलाराधन पंगडांत हांव नाटक सादर जाता. कलाराधन म्हळ्यार पंगडा पिरगोजीचो संस्थो. पळय त्या संस्थेंत हांव लिगोरी मास्टर सादर जाता. त्या लिगोरी मास्टरचो बरयणार हांवूच. वय वय ताचो निर्देशक गणेशराव येल्लूर म्हणून आनी कलाराधनाचे सांगता मेळोन आमी तो नाटक 20 आनी 6 तारखेर सादर करते आसा. हें आमचें 5वें प्रदर्शन. ओके. वय आनी तिसऱ्या दिसा आसा मोगा अमृता म्हणून परत मांड पंगडांत हांव मांड पंगडांत एक जाल्लो नाटक. तिसऱ्या दिसा मोगा अमृता म्हणून. ओके. आतां मांड पंगड म्हणटना मांड सोबन आसो तो एक पंगड नाटकाचो पंगड. वय वय मांड सोबन संस्थाचो मांड पंगड. वय आतां हे सर्व नाटक आमी सांजे 6:30 वरां डॉन बॉस्को हॉलांत तुमी प्रदर्शन करतात आनी चारी नाटकांक प्रवेश धर्मार्थ खंडीत फ्री एंट्री. ओके. सर्व कोंकणी लोकांनी येवंक आमच्या ಒತ್ತಾಯ पावणे आसा. सर्वांनी येजे म्हणून आमची आशा. ओके. मनीष तूं एक तरणाटो आतां. तुका एक 25 वर्सां जावन आमची वय आनी तुका कशी नाटकां ओड आयली सरावत आतांचे तरणाटे कशे म्हळ्यार तांकां मोबायल आनी तिशेनिशेन भोंवचे मुवीज फिल्म तातूंत आसता शिवाय पूण नाटकाक वा नाटक क्षेत्र तांणी विंचून काडचे बारी उणे. पूण तुका कशी ती ओड आयली. वय ओड म्हळ्यार ल्हान आसतना आतां माणसोबान संस्था एक वर्सा एक भुरग्यांचें शिबीर म्हणून आयोजन करता. मंगळूरच्या मंगळूर मात्र न्ही कैंतांनी कोंकणी भुरग्यांक एक शिबीर आयोजन करता. नाटक शिबीर मात न्ही. नाटक संगीत आसा नाच आसा. येदोळूच आतां येवचे एप्रिलांत जावंचेर आसा नवें शिबीर नव्या भुरग्यांक. सो हांव त्या कॅम्पाक गेल्लो. तेंतान नाटकाची एक अभिरूच सुरू जाल्ले. ताच्या उपरांत कलाकुल म्हूण कोंकणी रेपर्टरी आहले थंय हांवें 2 वर्स काम केलां आनी त्या कलाकुल रेपर्टरीचो डायरेक्टर जावन आसा अरुण राज रॉड्रिगस अरुण बाब. तांचो बरो सपोर्ट आहलो. तांणीच नाटक बरयताले निर्देशन करताले. सो तांचेतून आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो. अशें कलाकुलार आसून माणसोबार आसून आनी भायले थोडे नाटक पळोवन कन्नडा नाटक पळोवन अशें एक मस्त इंट्रस्ट आयला. सोडूंक एक पावटी भितर एंटर जाल्या उपरांत सोडूंक मनूच जावना. सो आतां एक तेत माणसोबान संस्थेंत एक संघटन कशें चलोवचें कशें उदें येता म्हणून एक बरो एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. स्पेशली आतां एरिक ओझोरियो बापट उलयतना एक संस्था विशयान जावन दी खंयच्याय विशयान जावन दी आमकां बरें नॉलेज मेळटा. सो तें एक आमकां इन्स्पिरेशन. सो तशें आसता हांगा म्हणसर पावलें हांव. वॉल्स्टन सर तुमी आतां नाटकांत तुमी नटन करतना पयलें परद्याचें नाटक जातलें पूण आतां मॉडर्न थिएटर आमी म्हणटा मस्त बदलावन जाल्या. तुमकां कितें तातूंत बदलावन दिसता. पळय आधुनीक रंगभुमींत मस्त नवें सांग आसा एक्चुअली. पयलें पडदेवडच्या नाटकांत कशेंय नटन केल्यार चलतालें. ताका एक वेवस्था म्हण तितली नासली. म्हळ्यार तितलें आमी मुखारसून व्हरूं नासलीं म्हळ्यार आमकां तितली वेवस्था नासली त्या वेळाचेर. पूण आतां आधुनीक रंगभुमी म्हणटना थंयसर तुका शिस्त तुका एक पेशन्स जावं दी या तुका काय म्हणटा तुका नाटक करचें म्हणल्यार एक चॅलेंज काणून तो आमी कितें ताका प्रॉपर्टीज करचो पडटा. जाता रंग परिकर म्हणटा आमी रंग वेवस्था जायची पडटा. आनी हें पुरो आसतना आधुनीक रंगभुमींत नाटक चड परिणामकारी जावन आमी लोकांक भावीत करूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार ती एक सिस्टमॅटीक एक वेवस्था आसता एक शिस्त आसता एक आलोचना आसता आनी ती कार्यरुपाक हाडून लोकां लागीं पावोवंक एक जायपुरती वेवस्था करनंत आमी म्हळ्यार तितली तयाराय आसता.
आधुनिक रंगभूमींत थायराय मस्त जायचे पडटा एक नाटक 1.5 वर्स सदार करी जाल्यार कांय ना तर कांय 60 दीस म्हळ्यार 2 म्हयने प्रयत्न जायचेच एकदम घट्ट प्रयत्न जायचे तो कलाकार ताका ती आसक्ता करची ताजे लागीं देवान दिले देणे आसा जाल्यार ताणें 2 म्हयने कनिश्ट 2 म्हयने दंडवणी एक सॅक्रिफिस एक त्याग करून म्हणल्यार बरी ताणें तो पात्र ताणें करचें पडटा त्या वेळा त्या नाटकाचे कितलेय कलाकार आसूं दी तांकां हर एकल्यांची मनस्थिती एकच जाल्ल्या वरवीं नाटक बरो जावन आधुनीक रंगभूमींत नाटक भारी अपुरबायेन सदर जातात आणि सरावत आधुनिक रंगभूमींत टेक्निकल पार्ट कितें आसा तें बारी स्ट्रॉंग आसता जावं पुरो लायटिंग जावं पुरो सावंड म्युजीक आनी हांगासर नवें सावन म्हणटाना मॉडर्न थिएटर म्हणटाना थंयसर प्रॉम्प्टिंग ना पयलेचे आर्टिस्ट वा कितें आसात कलाकार कितें आसात सरावत प्रॉम्प्टिंगार डिपेंड जातले पूण आतांच्या अंतू प्रॉम्प्टिंग ना तुमकां कशें भोगताय प्रॉम्प्टिंग भारी बरें एक्चुअली म्हळ्यार प्रॉम्प्ट केल्यार कान जाता म्हळ्यार आमची कूड वेदीचेर आसता कान पडद्याक फाटल्यान आसता तें कोण प्रॉम्प्ट करता आनी म्हाका चुकोवन गेलें जाल्यार तो सांगून दितालो म्हळ्यार आमचें एक कॉन्सन्ट्रेशन आसा पळय 2-3 संगती वयर आसता जर तुका बाय हार्ट तुवें जाय तितली बरी शिकोवन बाय हार्ट जाला आनी तूं एकदम स्ट्रॉंग जालाय तूं केवल हाचे वयर तुजें नटना वयरच तुजी फोकस करताय तूं आनी एकच संगती वयर त्या वेळार तुजे परिणामकारी नटांनी येता तुजो पात्र बरो फुलता आनी तूं प्रॉम्प्टाक तुजो कान वेचा जाल्यार 50-50 जाता 50 तुजी कूड वेदीचेर तुजो ज्ञान भायर प्रॉम्प्टाचेर आसता तें जायना तें आतां आधुनीक रंगभूमींत निर्देशक ताका अलाउड करनात आतां प्रॉम्प्टिंग ना आतां बाय हार्ट जाल्ल्या उपरांत ब्लॉकिंग आनी मागीर तुका एक्टींग मागीर नाटकाचें प्रेजेंटेशन अशें संगती वतात आतां बरी गजाल वय आतां आनी एक काल म्हळ्यार आतां ह्या दिसांनी सरावत नाटक जावन आसात आतां अस्तित्वाचे जावन तें सदां तांचे आसता तांचे नाटक स्टार्ट जाल्यात तशेंच आमचे कोंकणी नाटक सभा जाल्यार सरावत नाटक करनासात थोड्यांक चिंता आसा कशें म्हळ्यार नाटक म्हणटा एक हप्त्याचे प्रॅक्टीस करना 1-2 दिसांचे अभ्यास करना म्हणून सबरांक कळीत ना गी एका नाटकाच्या फाटल्यान 2 म्हयन्याचो अभ्यास आसा म्हणून सांगून ते अभ्यास तुमचे कशें जाता स्टार्टींग तुमी स्टेप बाय स्टेप तुमी अभ्यास करतात स्टार्टींग तुमचे बॅट आसा उपरांत कशें तें स्टेप बाय स्टेप कशें वता प्रॅक्टीस वय फर्स्ट आमी रिडींग करता आतां जे कितें स्क्रिप्ट आमकां आसा आमी बसोन ग्रुपार गे सर्कलार गे बसोन रिडींग करता एका आयामान न्ही दुसऱ्या आयामान एक स्क्रिप्ट म्हळ्यार एकच मिनींग आसना एकच एक आयाम आसना एकच एक इंटेंशन आसना तशें विविध रितीन ते एक रिडींग करता मागीर रिडींग जाता आमकां ते डायलॉग मतीन बसता सो ताच्या उपरांत आमी वेदेर कोण जे कितें निर्देशन आसा डायरेक्शनाच्या एका प्रोसेसाक देंवता आनी हांव चिंता एक नाटक फूल एक कलाकार एक परफेक्ट जाल्या उपरांत आमी 10 दीस अभ्यास आमी हांकां दिवंक आसा टेक्निकल पार्टाक लायटिंग जावं दी सावंड जावं दी म्युजीक जावं दी आनी हेर विशयांक आतां हांवें आयकलां आतां मॉडर्न थिएटरांत एक कलाकार फकत ताचें नटन मात्र न्ही ताणें पुरा संगती ताणें करीचें जावं पुरो मेकअप जावं पुरो म्युजिकांत जावं पुरो लायटिंग आनी हेर स्टेज सेटिंग कॉस्ट्यूम वय आणि तांचे मेकअप तांणीच करतात थोड्या पंगडांनी तांचे मेकअप तांणीच करतात तुमच्या पंगडांत कशें आसा वय आमच्या पंगडांत म्हळ्यार आतां तांणी सांगिल्ल्या प्रकार पयलें वाचन जाता नाटकाचो सगळो वाचप जाल्या उपरांत थंयसर कोण आसक्त आसात तांकां खंयचो पात्र धरता या खंयचो पात्र तांकां ओमता म्हणल्या विशयांत ओंबवता म्हणल्या विशयांत आमी पयलें हें करता मागीर त्या पात्राचें सिलेक्शन जाता उपरांत तांकां आमी तो पात्र वांटता ताच्या उपरांत रिडींग स्टार्ट जाता एक 10-12 दीस रिडींग जातना त्या विशयांत चड माहिती त्या पात्र कलाकारांक मेळटा मागीर तो स्लोली हळटान तें बायहाट जाता मागीर आमी ब्लॉकिंग जावन तो नाटकाक येता उपरांत ताणें सांगिल्ल्या प्रकार थोडे कलाकार तांचे मेकअप तेच करतात आमच्या आतां मम्मी म्हाका जाय नाटकांत आमच्या कलाकारांनीच मेकअप केल्लें आमचो मेकअप मॅन म्हण नातल्लो वय मेकअप मॅन म्हणून सेपरेट नातल्लो आमचे कलाकारच खुद्द मेकअप करून नाटकाक तयार जातले खंडीत आमच्या आतां कलाकुलांत आमकां हर एक आयाम शिकयताले नटन मात्र न्ही वाचन जावन दी मेकअप जावन दी म्युजीक जावन दी एक नाटका भायर खंयचे पुरा एक आयाम आसात एक लायट जावन दी काले टेक्निकल थिंग्स आसा ते आमकां शिकोवंक मेळटाले ओके आतां पूर्वांच्या नाटकांत 4 नाटकांत आतां लोकांचो पाठिंबो जाय आनी त्या खातीर आमी हांगासर बसल्या आतां जर तर लोक ना तर आमी कितें आमी प्रयत्न केला तें व्यर्थ म्हणून सांगीत तुम्ही कशें पब्लिसिटी केल्या पूर्वांच्या नाटकाक आनी खंडीत पब्लिसिटी आमी मस्तू एफेक्टीव जावन केल्यान आतां
इगर्जांनी पदरापा वचून आमी रिक्वेस्ट केला एक अनाउन्स करीत की म्हणून सडावत पदरापांनी आमकां सपोर्ट दिला प्लस सडावत इगर्जेन आतां कोडयाळच्या सुमार फिरगर्जेनी आमी भायर रावन पॅम्पलेटां वांटल्यांत हाका म्हाका ICM असोय सांगात मेळ्ळो आनी दैजी वर्ल्डान आमकां मिडिया स्पॉन्सर जावन तांच्या वेबसायटार जावन दी आतां आज हे प्रोग्राम जावन आमकां मस्त सपोर्ट दिला अशें पब्लिसिटी आनी हर एका फिरगेचेनी सोशल मिडिया थ्रू WhatsApp जावन दी फेसबूक जावन दी सोशल मिडियांनी कंटिन्यू शेअर जावनूच आसा सो अशें आमी मस्त एफेक्टीव जावन पब्लिसिटी दिवन आसा खंडीत जावन लोकांचो पाठीमोग मेळटलो म्हणून एक भरवसो एक चिंताप आसा कशें म्हणल्यार नाटक म्हणटा नाटकाक येवचे ऑडियन्स कितें आसात एबव 40-45 इयर्स पूण हांगासर तुमी आतां युवजन देवल्यात तुमकां आतां भरवस आसा की परवा युवजन येतीत ड्रामाक म्हूण सांगून तांकां हाडोवचे कांय प्रयत्न तुमी केला खंडीत हे जे म्हणून आमची आशा खंडीत जावन आतां तुमकां एक हांव एग्जाम्पल सांगता हांव उडुपी एका टिमा वांटो काम करूंक गेल्लो कन्नडा टिमा वांटो त्या टिमांत सगळ्या जातीचे आसात आनी डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीचे असतात रायट विंग जावन दी लेफ्ट विंग जावन दी पार्टीचे आसात पूण केदाळात आनी एक नाटकाच्या अभ्यासाक एक त्या जाग्याक येतात पळय तें पुरो विसरून खाली नाटक मात्र हे म्हणजे खुद्द दोळ्यान पळयलें तर नाटकाक हें पावर आसा खंयचेय विशय एक लोकांक एकठांय करचे एक पावर आसा जाल्ल्यान खंडीत एक युवा जाणांनी हेजे म्हूण आमची आशा ओके आतां हांगासर तुमचो पंगड आसा कलाराधन पंगड आसा आणि या पंगडांत रावता आसचे मलगडे कलाकार वय मलगडे कलाकार आणि तुम्ही थंयसर उडपींत सादारण प्रदर्शनां तुम्ही करतात आणि तुम्ही सांगिल्लें आसा तुम्ही बोंडी तुम्ही करतात म्हणून वर्सान वर्स ओके लगभग कितले प्रदर्शनां तुमची जातात आमचे म्हळ्यार कशें जालां की म्हळ्यार आतां कलाराधन पंगडांत आनी आतां विशेश जावन लिगोरी मास्टरांत पुरो मलगडे संदे म्हणून सांगून जायनात ती एक जण युवा जण आसात ते एक जण युवा जण तांचो पात्र आसात मागीर आमी ते एक जण मलगडे आसा ओके अशें 6 पात्रांत आमी हो नाटक प्रदर्शन करता आमी आतां हो नाटक लिगोरी मास्टर आमकां म्हानसोबणान अवकाश दिल्लो वय पोर एप्रिलाच्या 18 तारखेर गेल्या त्या वर्सा एप्रिलाच्या 18 तारखेर आमी म्हानसोबणान हो नाटक सादर केलो पूण आमची दुरादृश्ट काल गुत्तुना पयलें ना उपरांत ना अर्द नाटक जाताना 5 दृश्यां जाताना पावस आयलो कांय करूं जावना एक विशेष पावस गडगडो जगलाणी आनी पावस आमी 5 वय तुमकां गुत्ता सांगू 5व्या दृश्यांत आमी नाटक तो रावयलो आनी जायत्यांक निराशा जाली कित्याक म्हळ्यार बऱ्यान वेग हारोव नासलो नाटक त्या वेळाचेर 5 दृश्यां म्हणून सांगलें मागीर 5 दृश्यां बाकी आसली सो तो त्या दीस कोणाक निराशा बगला तांकां अनेक अवकाश नाटकघरांनी करून दिला पूर्व 20 आनी 6 तारखेर दयेकन पोर माणसोबणांत कोण अर्द नाटक पळोवन फाटीं गेल्यात आनी परवा येजे हांगा डॉन बॉस्को सालाक येजे आनी आमचो लिगोरी मास्टर संपूर्ण पळयजे म्हूण सांगून एक विशेष तराचो म्हजो एक उलो दिता तुमकां दयेकन मानून नाटक न्ही पुरो नाटक नाटक स्पेशली विशेष तरान तिनी नाटकाक येजे आनी 20 आनी 6 तारखेच्या लिगोरी मास्टर कोण अर्ध्यार निराश जावन गेल्यात तांणी येजे जायत म्हणून एक म्हणजे स्पेशल एक विनंती येस आतां कोंकणी नाटकांत आतां लोकांचो सहकार आमच्या मंगळुरांत वय आसा वय पूण उडपीन कसो आसा सहकार तुमकां वय मंगळूर आमकां गुत्ता आसा भुरगेपणा जावन आमी मंगळुरांत दुसरे नवे सामां पळयल्ले मनीस जावन दी कार्यक्रम निर्वाण पयले उडपीक आनी मंगळूर जावन येताले उपरांत नाटकाचें जावन दी उपरांत आतां अस्तित्व तांचें म्हणून मंगळूर एक नाटकाचें तळ म्हणून सांगल्यार कांय सूख जावची ना मंगळूर आनी उपरांत आमी उडपीकारांनी इल्लें मंगळुराक पळोवन आमी अशें करी जे म्हूण सांगून आमचे हळटार असले संगती परस सुरवात जाली कार्यनिर्वाहक मस्त जाणां आसात आतां उडपी ती सिजन नाटकाचे संस्थे थंय आमी उल्लेख करचे जाल्यार आतां आमचो कलाराधन आमी नाटक सादारणपण करता आमी भोंवडी करता नाटकाची भोंवडी करता उपरांत उद्यावर निरंतर पंगड आसा पमरांत परिचय आसात हे तुका नाटक उत्सव करतात अशें टिपले आतां आमी लगभग 50 पिरगजे आसा पुरो उडपी दियेचे पूण 3 पिरगजे विशेष तरान पांगळा पामोरू आनी उद्यावर 3 पिरगजे नाटक उत्सवांत सर मेतेरपण दाखयते आसात वय आमी भोंवडी म्हूण सांगल्यार तेंच आमी आतां कलाराधन कारण आराम जावं कारण नाटकाचें पिशें नाटकाचो आमकां उमेद आनी नाटकाचें सादारणपण आनी नाटकाक आमकां एक वेद जायची आसली तितल्या खातीर आमी कलाराधन आराम करूंक मन केलें हाका कारण कितें म्हळ्यार आमी 2018 इसवेंत आमच्या पांगळांत वर्साकी आमी मरिय संगीत सांज म्हणून एक विशेष कार्यक्रम करता खंयच्या पिरगजेंत ना तें पांगळा पिरगजेंत आमी मरिय संगीत सांज म्हणून जुलय म्हयन्याच्या 3ऱ्या हप्त्यान करता 2018 इसवेंत जुलयाच्या 22 तारखेर
मरये संगी सांज कर्यांत आयसवायम भुरग्यांनी हांवें बरयल्लो नाटकुळो मम्मी म्हाका जाय सादर केल्लो आनी बरो आमच्या प्रेक्षकांक बरो आवडलो नाटक तो नाटक आमच्या प्रेक्षकांक बरो रुसलो कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाची कथा त्या वेळा हांवें चिंतलें वो नाटक इतलो लोकांक रुसलो जाल्यार आनी आमी वो इल्लो भायर इल्लो वरिजे वो तो असो वेल्या जायना ह्या रुपाचेर वेला जायना नाटकुळ्या रुपार वेला जायना वो एक नाटक कर न्हय एक बऱ्या वेवस्थेर आमी तो भायर वरिजे म्हणल्यार मनाक आलो त्या वेळार आमकां कान जालें म्हळ्यार हाका फ्लॉयड आगुत्ता तत् 2018 अक्टोबरांत डॉन बॉस्को नाटक सभेचो अमृतोत्सव आसलो त्या वेळार तांणी नाटकोत्सव म्हणून हाडलो तांकां आमकां तांणी अवकाश दिलो पयलें पंगडाकारांनी नाटक व्हरून भायर वयचें मम्मी म्हाका जाय आमी ताज्या उपरांत म्हाका आतां तो नाटक बरो करचें बऱ्या रुपा काडचें वेवस्था करचें नवे आधुनीक रंगभूमी काडचें म्हणल्यार आशेन त्या वेळार म्हाका पयलें वळख आसल्यार गणेशराव इल्लूर निर्देशक 5 भाशेचो निर्देशक तो ताजी म्हाका चड सळवळ जाली आनी ताका हांवें विनंती केली आनी ताणें बऱ्यान रचून दिलो तो नाटक 1 वराचो नाटक अपुर्बायेन तो ताणें बांदून दिलो आनी तो आमी डॉन बॉस्को सालांत सादर केलो आनी त्या दिसाचें फलितांश कितें म्हणून तें फ्लॉयड सराक उत्ता त्या दीस लोक इतलो त्या कथा आनी त्या एक आमच्या वेवस्थाक आनी नाटकाच्या एक अपुर्बायेक इतलो लोक मन पिसवालो लोकांक भारी खुशी जाली नाटक आवडलो कित्याक म्हळ्यार आमी म्हणचे हर एक कडेन कुटुंबाची काणी कित्याक म्हळ्यार आमी आयिल्ले कुटुंबांत हर एक आमी कुटुंबार मोग आसात देखून कुटुंबाच्यो काणयो चड रुजतात लोकांक तें आमचे म्हजें पयलें मॅट मम्मी म्हाका जाय पयलें मॅट त्या वेळार हांवें चिंतलें मागीर आतां आमी एक वेवस्थेर भायर वचचें वयताना एक ताका एक संघटनार वचचें म्हणून तशें आमची पंगडाची आमकां एक मार्गदर्शन दिवची टिचर आसा ती त्या वेळार पिरगस गवळीक मंडळाची कार्यदर्शी आशिल्ली क्लॅरा टीचर म्हणून क्लॅरा मेंडोन्सा तिचे लागीं हांवें म्हजो प्रस्ताव दवरलो टीचर आमी अशें एक संघटन बांदीचें ताका ती म्हणली आमी पिरगस जितून बांदया हांव आनी तूं या पाद्रापा लागीं उलया म्हणून कारण आमचो पाद्राप विगार बाप फर्डिनांड गोंजाल्वीस आतां हें आसात ते वय ते तांचे लागीं गेले उरले ते एकाच सुत्राक म्हणाले समान आसक्त आनी समान कोणाक मौन आसा समान आसक्त समान तांकां पर सांगत हाडा एक सभा करा आनी संघटन सुरू करा म्हणून देखून फुल्ल सहकार ताणें प्रत्येक तरान भारी मोगान ताणें आमकां एक बेसांव दिवन ताणें एक आदार दिलो सहकार दिलो तुमी सुरवात करा म्हणून तशें त्या वेळार बाप रॉयसन फेर्नांडीस आतां उजवाडांत संपादक ते तर आमचे 6 येजक जावन आसले पिरगस येजक जावन आसले तांचो संपूर्ण सहकार आसलो ते फाटल्यान आमच्या एक फाटीचो कोण म्हणल्यार बरी आसले तांणी पुरा मार्गदर्शन दिवन आमकां बाप फर्डिनांड गोंजाल्वीस बाप रॉयसन फेर्नांडीस हांच्या एक सहकार आदार आनी बेसांवान कलाराधन संघटन 2019 इसवी फेब्रुवारीच्या 27 तारखेर रंगोत्सव म्हणून 3 दिसाचो नाटकोत्सव अंदूच आमी उद्घाटन केलें हांव चिंता तत्व वर्सा हांव चिंता तुमी टेलिफिल्म काडलें म्हूण चिंता तत्व वर्सा हय तत्व वर्सा आमी पासपोर्ट फिल्म काडिल्लें पासपोर्ट फिल्म काडिल्लें आमी तत्व वर्सा काडिल्लें तें आमी एक प्रत्येक तरान आनीक वर्सा आमी पळय 2019 इसवीन रंगोत्सव केलो 3 दिसांचो 2020 इसवीन कलोत्सव केलो 3 दिसांचो कलोत्सवांत आमी एक दीस पासपोर्ट फिल्माचें प्रदर्शन केलें उपरांत 21 इसव्यांत कोरोना जोर जालें आतां 22 इसव्यांत परवां एप्रिलाची 22, 23 आनी 26 तारखेर 3 दीस आमी परत नाटकोत्सव करते आसा कलाराधनांत फुडल्या दिसा अंडो उठला दुसऱ्या दिसा मांड पंगडाचो संतानाम आनी तिसरे दीस हांवें बरयल्लो कलाराधनाचो आनी एक नवो नाटक आतां अभ्यास जाते आसा कामील कलवार तो एप्रिलाच्या 26 तारखेर तो सादर जाता बरे वीक्षक हांगासर आमचे मध्ये 2 जण आसात पयलो आसा वॉल्स्टन पांगलाचो कोळो म्हूण सांगेत आनीकलो आमचो मनीश कलाकुलाचो कोळो आमी उलोवन आसा नाटक उत्सवा विशयन परवांच्या दिसा म्हणजे शुक्रार सोनवार आनी आयतारा दीस 3 दीस मंगळूरच्या डॉन बॉस्को हॉलांत नाटक उत्सव जावचो आसा आनी हांगासर आमचे मध्ये आसात पंगडाचे मुखेली मनेस्त वॉल्स्टन डेसा पांगला तशेंच मनेस्त मनीश पिंटो कलाकुल तुमकां परत आयच्या कार्यक्रमात स्वागत म्हणटा आसतना विरामाच्या पयलीं आमी सभार संगती आमी उलयल्या हांगासर नाटका विशयन नाटक अभ्यासा विशयन जावंक पुरो आनी हेर संगती विशयन आनी आतां हांगासर वीक्षकांक तुमची अभिप्राय उसारूंक अवकाश आसा तुमी हांगासर कॉल करचें तुमची अभिप्राय उसारची तशेंच आयच्या आमच्या कलाकारांक तुमी सर बरें मागचें फोन नंबर थंयसर स्क्रिनाचेर आसा तुमी सहाय करन थंयसर तुमी कॉल करून आमकां सर बरें मागच्याक तुमचे लागीं उपकार मागता बरें मनीश एक नाटक उत्सव करचें म्हणटना ताच्या फाटल्यान जायतो खर्च आसा आतां ह्या काळार एक नाटक उबो करचो म्हणटना एक व्हडलें 55 वा चॅलेंज म्हूण सांगेत पूण तुमी एक पंगड जावन 4 नाटक तुमी हांगासर उबे करूंक भायसरल्यात आनी हो कोर्स पुरा कशें तुमी मॅनेज केला खर्चाचे की आमकां मेन देर आयले आमी एक मोगा अमृता नाटक आमी माणसोबानार जे आमी माणसोबान ओटू सांगाता मेळोन बांदलो नाटक
आमकां त्या नाटकाक सबार लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळो. थोड्यांनी येवन बरें काम करतात म्हणून इल्ले थोडे पयशे दिले आनी थोड्या लागी आमी गेल्ले जाल्यार आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो. एक तें धैर्य एक तो नाटक बरो जाल्ल्यान एक आमकां एक धैर्य मेळ्ळो. आनी आतांय ह्या नाटकाक आतां हांवें पयले एक नाटकोत्सव करता म्हणून वचून उलयलो एरिक बाबा लागीं आनी म्हज्या विद्दू सरा लागीं. उलयतना तांचे तोंड म्हाका एक बरो सपोर्ट मेळ्ळो. बरें काम करना साई कर बरें जाता मुखार बरें जाता म्हणून. आनी एरिक बाबान एक मोठो तेंकोय दिलो तुमच्या नाटकोत्सवाक आसून दी बरें काम करतात. एक धैर्य आहलो एक कोंकणी खातीर तें उपयोग जाता म्हणून. तशें हें आमकां धैर्य मेळ्ळें. आतांय पुरा पयशे कोटचो नात पूण खंडीत आमकां आनीक थोड्या लोकांतून पाठिंबो मेळटा म्हणून एक धैर्य आसा. ओके बरें, हांगासर एक कॉलर आसा वरुण कुलशेकर तावन. वरुण नमस्कार आणि कार्यक्रमात स्वागत. नमस्कार वरुण नमस्कार. आमच्या मध्ये वॉल्स्टन सर आसा तशेंच मनीष आसात. तुमचे काही सवाल आसात गी? आमचे सवाल काय नात मात्र एक बरें मागता मनीषाक. ओके उल्हास पाठयता पयल्यान पयले त्या ह्या साधना खातीर आनी तशेंच मुखार ते बरें तो नाटक पुरा डायरेक्ट करून दी आनी येल्लेच कार्यक्रम माडून हाडून दी म्हणून मागता आमी सगळ्यांक. वरुण तुमकां वळख आसा गी मनीषाची? म्हजो भाव पडटा मनीष. काशा भाऊ गी? कझिन भाव न्ही काजन भाव. येस येस येस. सो आता पोरवा तुम्ही येत असताना ड्रामाक तुवें मात्र येवचें न्ही. सांगात एक 25 जाणां म्हणजे आपण नेजे जायत जायत पुरे चारी नाटकाक. खंडीत आपण या. ओके येस येस वरुण थँक्यू सो मच कॉल केल्या. देव बरें करूं धाटो. ओके आता हांगासर जायते संघटनांनी तशेंच जायत्या आमच्या कोंकणीच्या अभिमानांनी तुमकां सपोर्ट केला फायनान्शियली आनी खंडीत जावन हाच्या फाटल्यान जायतो खर्च आसा वय. आनी हांगासर तुमी खंडीत जावन विक्षकांनी पोरवांच्या कार्यक्रमाक हजर जावन तांकां तुमी सपोर्ट करी आनी कोणाक तांकां खुशयेचें दान दिवंक मौन आसा तुमी खंडीत जावन तांकां एकच मनीषाक वा वॉल्स्टन सराक तुमी संपर्क करीत आनी तुमचे मोगाचे उदार दान तांकां दिवंक तुमचे लागीं उपकार मागता. बरें मनीष, तुम्ही हे नाटक डॉन बॉस्को हॉलांत तुम्ही सादर करूंक प्रदर्शन करून तुम्ही डिसायड केल्लें. कित्याक डॉन बॉस्को हॉलांत? एक हांवें आयकल्लें आसा डॉन बॉस्को हॉलांत पयलें आयताराचे हर एक आयतारा नाटक जातालें म्हणून हांवें आयकल्लें आसा. हांव त्या दाडा जल्माक नासलो गोत्तू ना म्हाका. सो वॉल्स्टन सर आयला जावंक पुरो खंडीत. सो म्हाका ते कितल्या वर्सां पयलें स्टार्टिंग तुमी आयला डॉन बॉस्को हांव सादारण 89-90 त्या वेळाचेर. सो ते पळोवन म्हाका मस्त इंट्रस्ट जालें आनी स्पेशली नोवेन जावन रिनोवेट जाला आनी हांव ती पळोवंक गेल्ल्या उपरांत म्हाका मस्तू बारी एक बऱ्या रितीन रिनोवेट जाला. आतां नवें कोंकणी नाटक सभा डॉन बॉस्को हॉल जे कितें आसा तशें म्हाका तेंच करया म्हणून मस्त पसंद जालें. जायत्यांची एक आशा आसली डॉन बॉस्को हॉल एक नवीकृत जायचे नवें जावन थंयसर येजे आनी सबार नाटक थंयसर परत सादर जायचे म्हणून. आनी हें योजन कितें आसा फाटल्या 25 वर्सांत हांव तें बाकी उरलें फाटल्या 25 वर्सांत हांव. आनी जायते थंयसर संघटनांत डिस्कशन जालें मिटिंगार डिस्कशन जालें पूण ताका एक टायम म्हणटा न्ही तो टायम आमकां वेळेचे म्हणटात आनी तो टायम आमकां परस आयलो म्हूण सांगीत. आनी कंडिशन फाटल्या एका वर्सांत हांव थंयसर काम जालें आनी हर एक संगती जावंक पुरो सिटींग अरेंजमेंट जावंक पुरो मागीर पार्किंग जावंक पुरो. पार्किंग पयलें नासलें थंयसर एक उणेपण आसलें पार्किंगाचें. पार्किंग आमी थंयसर केलां. तशेंच सबार दायज व्हडल्याचे कार्य थंयसर रेकॉर्डिंग जातात फाटल्या दिसांनी सबार रेकॉर्डिंग जाली आसात. आनी सबार नाटक आनी पोरचे पोर विल्फिया बासो केडी बोना बीए नाटक भोव आदलो नाटक 40 वर्सां आदलो नाटक प्रदर्शन जालो आनी हाऊसफुल जाल्लें. आनी हांगासर परत नाटकोत्सव थंयसर जाता आसतना सकट आमच्या कोंकणीच्या अभिमानींनी कलाकारांनी तशेंच नाटक प्रेमींनी पोरवां परत येजे डॉन बॉस्को हॉलांत त्या नव्या डॉन बॉस्को हॉलांत तुमी थंयसर बसून नाटक विक्षण करून नाटकाची रूच तुमी साकाजे हीच आमची आशा हेंच आमचें आशा जावन आसा. तशेंच थंयसर आमी एक ल्हानशें मिनी हॉल केलां जावं पुरो थंयसर ल्हानशें कार्य एक 50 जाणांचें कार्य सादर करचें तर जाल्यार वा एक प्रेस मीट करचें तर जाल्यार एक ल्हानशें उक्तावण कार्य करचें तर जाल्यार मे बी CD रिलीज वा खंयचेय जाल्यार थंयसर अवकाश आसा. आनी आमचें डॉन बॉस्को हॉल म्हणटना अरावंड 750 सिटींग कॅपॅसिटी थंयसर आसा. आनी आतां पुरवां तुमकां धैर्य आसा की हाऊसफुल जाता म्हूण सांगून? वय आमच्या आतां तो कितलें जाता तितलें पब्लिसिटी आमी केला. एक कोंकणी लोक खंडीत आत सोडचो ना म्हणून एक धैर्य आसा. वय हांगासर एक कॉल आसा मनेस्त सुशांत देरेबेल तावन तुजेच फुरगेचेसो. सुशांत नमस्कार आनी कार्यक्रमात स्वागत. नमस्कार सर.
येस सुशांत आमच्या मध्ये वॉल्स्टन सर असा मनीष असा तुमचे काही सवाल असता विचारूया तुम्ही हांव सुशांत म्हणून मनीषाचो भाऊ उलयतां हा. काशा भाऊ आता कशा वडोळचो कझिन वडोळचो cousin भाऊ. येस सुशांत सांग फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां डायजी वर्ल्डाक मस्त थँक्यू म्हणटा कित्याक म्हळ्यार एक युथांक तुमी बरे सपोर्ट करतात आनी लायक वेरायटीज ऑफ प्रोग्राम्स तुमी कंडक्ट करतात ते ट्रुली ते बरे हेल्पफूल त्या देखून तुमकां मस्त थँक्यू देव बरें करूं ओके Hello, ऐकता येस मग? थँक्यू सो मच सुशांत देव बरें करू कॉल केल्या तुका ऐकता मग हॅलो येस ऐकता सांगा ओके सेकंडली हांव मनीषाक मस्त ऑल द बेस्ट म्हणटा हांव मस्त तो प्रयत्न करता इवन ल्हानपणी तो मस्त इंटू नाटक आल्लो मस्त प्रयत्न रातभर वाचता नाटकाचे बूक वाचता मस्त प्रयत्न करता तो त्याच्या म्हणटाना तो आता एक इनिशिएटिव्ह काडलेलो आसा नाटककार म्हणून त्या इनिशिएटिव्ह खातीर हांव ताका मस्त बरें मागता ऑल द बेस्ट मागता अनेकलो सर आहा पळय आमचो वॉल्स्टन वय ताकाय हांव बरें मागता ताच्या मुखल्या नाटक आसा पळय ताकाय हांव बरें मागता सो तेगांकी दोगांयकी बरें मागता आनी डायजी वर्ल्डाक थँक्यू येस थँक्यू सो मच सुशांत देव बरें करू तुका कॉल केल्या वॉल्स्टन सर तुम्ही पहिले आतां कार्यनिर्वहण तुम्ही करतात आणि पहिले उडपींत म्हणटाना तुम्ही 4 जाणां सर रावतो एक दांती ब्रदर्स आणि एक तुम्ही आणि आमचो विन्सन आल्वा सर आणि या 4 जण म्हळ्यार तुम्ही किंग त्या वेळार उडपींत ओके एमसी फिल्डात जावन नाटक फिल्डाक येजे तर जाल्यार कांय म्हणी एक सपोर्ट आसा जे कुटुंबाचो सपोर्ट कंडी जावन जायचे आणि तुमकां दोगांयकी तुमकां जावन दी मनीषा कंडी जावन कुटुंबाचो सपोर्ट आसा कळ्ळें आमकां कित्याक फोना आयली सभार कुटुंबाचो सपोर्ट तुमकां कसो आसा कुटुंबाचो सपोर्ट बरो आसा पूण म्हळ्यार एक्चुअली आमच्या कुटुंबांत नाटका विशयांत कार्यक्रम विशयांत तितलें एक मुखार गेल्लो हांव एकलोंच देखून सपोर्ट म्हळ्यार ह्या संगतींत तितलो सपोर्ट म्हणून सांगूंक जायना म्हळ्यार म्हाका करेक्शन्स करचो जावन दी या तुवें तशें न्ही अशें करचें म्हणल्या विशयान तितले कोणी आसक्त कोण म्हळ्यार त्या फिल्डांत कोणी नात एमसी जावन दीत कार्यनिर्वहणान जावन दीत या नाटक कलाकार जावन दीत तशें आनी कार्यक्रम निर्वहण आनी नाटकाचे काय म्हणटात तुका कलाकार ह्या नाटकाची आसक्त आनी कार्यक्रम निर्वहणाची आसक्ती दोनी थाळ पडटा म्हणून येता कित्याक म्हळ्यार एक आमी पब्लीक स्पिकींग आमी कार्यक्रम निर्वहण करचे आमी उलोवचे हेर संगतींत आमी कार्यक्रम निर्वहण करची आनी नाटकांत म्हणटा तुका स्टेज फियर आनी पुरो आसा पळय ती तुका कार्यक्रम निर्वहण पयली बुन्याद म्हण चिंता हांव एमसी करचें जावन ती कार्यक्रम निर्वहण बुन्याद ताजे उपरांत हर एक संगतीक रिलेटेड संगतीक आसक्त वता आमची नेक्स्ट नाटकाची आसक्त म्हाका भुरगेपणांत जावन आशिल्ली भुरगेपणांत हांव मी प्रायमरी एज्युकेशनांत प्रायमरी स्कुलांत कालय प्रोग्राम आसले जाल्यार फॅन्सी ड्रेसांत ते आमकां बांदून दवरिल्ले फर्स्ट प्रायज तशें म्हळ्यार तशी आसक्त वाडोवन गेल्ली उपरांत आतां कलारदन जाल्ल्या उपरांत आणखी बोळ सोडलां आमचें कलारदन आनी तुमकां एक स्टेप वयर वचून तुमकां कार आनी एमसी फील्ड ते बुन्याद ती बुन्याद तातूंत मस्त गांवांक आमी तुका गुर्त आसा एमसी फील्ड त्या वेळा आमकां तुवें सांगल्या प्रकार बैंदूर तावन कारकळ म्हणसर घटाकी वताले आमी त्या वेळा आमकां मस्त जाणांची वळख सळावळ परिचय जाताली आनी तशें जाल्ल्यान नाटक यक्षगानांत आनी आसक्त आसा आमकां तशें जाल्ल्यान हाका आसक्त आयली म्हण येता ताच्या उपरांत कलारदन जाल्ल्या उपरांत ती आसक्त चडली आमकां एक लोकांचो सहकार पिरगजगारांचो सहकार पिरगजेच्या उद्देगारांचो सहकार उरतो म्हणटा आसतना आमकां कितेंय तरी करया म्हण भक्त्यांत कांय विशेश ना तशें जाल्ल्यान 2019 इसवेंत आमी रंगोत्सव केलो 2020 इसवेंत कलोत्सव केलो उपरांत आतां परवां 22 इसवेंत आमी नाटकोत्सव करते आसा 3 दिसांचो हांगा आनी कॉल आसा कुलशेखर तावन परत लविना कुलशेखर नमस्कार आनी कार्यक्रमात स्वागत तुमकां नमस्कार लविना या हांव पयले हांव मनीषाक मस्त ऑल द बेस्ट सांगता ताजें नाटक मस्त बरें जाता हांवें 2 नाटकां पळयल्यात मोग अमृत आनी 2 मस्त बरें ऍक्ट करता तो ताजें नाटक बरें जाता सो आनी मुखारी मस्त बरें नाटकां म्हणून वचून दी आनी बरें मागता हांव ताका येस परवा येतात म्हूण नाटकाक या शुअर कितें नाटकाक हॅलो सॉरी 4 नाटक येतात न्ही 4 नाटकाक येता ओके येता आसतना कितले जाणांक आपोवन हाडटा तुमी कितले जाणांक आपोवन हाडीचे पुरा वाड्याघरांक आनी फिरगजगारांक पुरा शुअर आपोवन हाडया येस ओके देव बरें करूं हांगासर कॉल केला तुमकां या ओके हांगासर मनीष
तुम्ही आता हो पंगड वा एक संघटन तुम्ही आरंभ केला वा एक बंदर तुम्ही आरंभ केला आणि याची तुमची मुखली योजना किती आसा तुमची खंडीत जावन Future सर ह्या plans. आतां आमच्या नाटक घरात हांव न्हू मुखार एक नाटक बांदीचें एक बरो नाटक बांदीचें आनी त्या गांवांनी प्रदर्शन जायचें म्हणली आमची एक आशा आसा ते मात्र न्ही आसतना आमी कार्यागार करूंक चिंतता वर्कशॉप्स थिएटरा विशयांत थिएटराच्या वेगवेगळ्या आयामा विशयांत हायस्कूलच्या भुरग्यांक आतां हायस्कूलच्या भुरग्यांक आमी एक नाटकाची एक जे कितें इंट्रस्ट आसा दिल्यार मुखार ते व्हड जाताना नाटकाक येतले म्हणल्यार एक इंटेन्शनार फिरगेजांनी वर्कशॉप कंडक्ट करची एक योजना आसा खंडीत जावन नाका फिरगेजाच्या ह्या जाकांचो सपोर्ट मेळटलो म्हणून एक भरवसो आसा हे आमचे मुखेल योजना जावन आसा येस आणि सरावत आमचे नाटकाचे संघटन जावंक पुरो वा खंयचेंय संघटन वा आमचे संगीत क्षेत्रांत जावंक पुरो फिरगजाक लागती जाल्यार संघटन ना तुमचे कलाराधन तुमचे फिरगज घरां तुमी सांगात घालन फिरगजेचें एक संघटन ते आणि आमचे दास्तीत पंगड आसा आमचे कोंकणी नाटक सभा आसा मान पंगड आसा कलाकुल आसा आणि सबार संघटन आसात उडपीन परिचय आसा निरंतर आसा वय आणि खंयच्याय संघटनाक इगर जेवटो लिंक ना पूण तुमचो एक संघटन मात्र आता जर तर तुम्ही एक नाटक उबो करता तर जाल्यार थंयसर पॅरिश कावन्सिलांत थंयसर पास जायचे फायनान्स कमिटी पॅरिश काउन्सिल ओपिनियनाचे वय 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 पूण थोडी परवानगी जायची पडटा ते वय अशें म्हणटाना एकल्याचें डिसिजन जायना वय अशें म्हणटाना तुमकां थंयसर आतां एक तेंगी बांदून घालता बरें जायना गी इतल्याच खर्चा भितर ड्रामा उबो करीचे इतल्याच खर्चा भितर तुमी सगळें मॅनेज करीचे म्हणून वय वय हांव थोडे संगती विशयान पूण सांगचें जाल्यार बांदपास म्हूण म्हाका बगोवना बांदपास म्हूण बगोवना आतां हांवें धैर्यान सांगचें जाल्यार उडपी DSS आनी मंगळूर DSSंत फिरगजी सांगात असो एक मात्र संस्थो तो कलाराधन आनी नाटक भोंवडी करचो संस्थोय तो कलाराधन मात्र तशें जाल्ल्यान आमी आतां पयल्या वर्सा एक संबंध जालो वय फिरगज एक संबंध जालो संस्थो एक मात्र आनी फिरगज एक संबंध जावन भोंवडी करचो संस्थो एक मात्र तो कलाराधन आनी आमी आतां 2019 आमचो संस्था आरंभ करताना एक वर्स आमची कार्यक्रमां आमी जबरदस्त कार्यक्रमां केल्ली आमी अस्तित्वाचे सोडावत नव्हतो सळगी केला झूज केला पेद्रू केला उपरांत आमी एक विशेष जावन कलाराधन जावन नाटक तरबेती शाळा आरंभ केलें आमचो नाटक निर्देशक गणेशराव येल्लूर ताका निर्देशक जावन आसलो आमी 5 म्हयने ते नाटक तरबेती शाळा चलयलें आनी त्या 5 म्हयन्यांत आमी 2 नाटक रचले म्हळ्यार एक लिगोरी मास्टर नाटक तरबेती शाळा पळयतो तेय आमी कोण पुरो कलाकारां कोण तुका नाटक तरबेती शाळाक शिकोवंक आयल्यान तांकां आमी करन आमी लिगोरी मास्टर नाटक रोज हें केल्लो नाटक बांदुल्लो तर लिगोरी मास्टर नाटक आतां परवा कोडयाळ जाता हे सांगा सर कॉल आसा पांगलात हांव तुमच्याच गांवांत ओके 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 जायत येस नमस्कार आणि कार्यक्रमात स्वागत हॅलो सर नमस्ते येस तुमचें नांव हांव सिमी पांगलाटोन सिमी भाई नमस्ते नमस्ते सर आमचो पांगलाचो कळो दायजी वर्ल्डांत लायव्ह दिसतना आमकां गौरव पांगलाकारांक देव बरें करूं आनी ऑल्सटन सर तुमकां ऑल दी बेस्ट म्हूण सांगता 4/1/26 आमचे लिगोरी मास्टर एकदम सक्सेस जावन दी थँक्यू आनी सांगत असो मनीश आसा ताकाय ऑल दी बेस्ट म्हूण सांगता ते बरें करूं सिमी बाई पोरवां कशें बस म्हणी केला पांगलात हांव न्हू चिंतला सर तिनी दिसाचे वय येस तुम्ही हांगात रावनचे बरें हांव चिंता 3 दीस तीन दीस आसा न्ही आतां पार्टी वचून परतुरेचे वय जाय सर बरें तुमी फिरगज घरांक सांगा उरल्या फिरगज घरांक सांगा उडपी घरांक सांगा आणि पोरवांच्या नाटकाक तुमी सपोर्ट करा जाय सर देव बरें करून कॉल केल्या वय सिमी भाई आमकां 3 वर्सां कलाकारांची सांस्कृतीक व्यवस्थापक जावन आसली तिच्या काळाचेर तिणें आतां दुसरो आसा आमकां वेवस्थापक परवां येता पीटर मार्टीस 3 वर्सां तिणें चलयला सिमी बाईन बरो आदार दिला बरो सहकार दिला विशेष तरान तिच्या मिनातेन आमी नाटक बांदूंक कारण जाल्या तिजो सहकार एक दुसरें आमी लाख रुपया वयल्या संगती आमी प्रॉपर्टीज रेडी केल्यात आमी वेदीच्यो हें साहित्यो आमच्यात खुद्द आमी कोणाच्याय बड्याकान घेना आमच्यात ते तिच्या लिडरशिपार जाल्ले लिंबीबाईच्या लिडरशिपार आमी ते प्रॉपर्टीज तयार केले उपरांत आमी नाटक तरबेती शाळा उडलता पुरा मनीषाच्या अभिमानीनी कॉल केला तर परत तुम्ही शंकर प्रधान आनी कॉल आसा नमस्कार आणि कार्यक्रम स्वागत तुमकां कोण उलयता हॅलो येस तुमचें नांव सांगा अनिल्डा उलयता अनिल्डा म्हजें नांव अनिल्डा येस आमच्या मध्ये तुमच्याच गांवचो वॉल्स्टन सर आसा उलया तुमी
वय आमच्या मोगाचो वॉल्स्टन सर आसा ताका हांव सर शंकरपुरा तर्फेन बरें मागता. देव बरें करूं. थँक्यू. आनी सांगात मनीष कुलाल तुकाय सर बरें मागता. मनीष मनीष कलाकुल कुलाल न्ही. मनीष कुलाकुल सॉरी देव बरें करूं. तुम्ही बरे दिसतात हांगा आमी पळयत आसा टीव्हीन बरे दिसतात. ओके. देव बरें करूं. कॉल केल्ल्याक तुम्ही परवा ड्रामा केजे उरल्या आपण हाडीजे. येस आणि एक कॉल आसा शंकरपुरात परत. प्रवीण आमच्या मध्ये आसा. प्रवीण नमस्कार. नमस्कार प्रवीण. हॅलो. येस आमचो वॉल्स्टन सर आसा आमच्या कार्यक्रमात. तुमची सवाल आसात की? हॅलो. हे सांगा उल्या ऐकता मस्त मग तुमचे नाटक ऑल द बेस्ट म्हणता. प्रवीण अमीन शंकर. हो प्रवीण सर नमस्ते. थँक्यू. तुमचे पुरा नाटक ऑल द बेस्ट म्हणता. ओके देव बरें करूं. ओके. आणि मनीषके ऑल द बेस्ट म्हणता. देव बरें करूं. ओके पूर्ण नाटकाक येजे तुम्ही समेस्तानी. ओके येस ओके प्रवीण बरें थँक्स कॉल केल्या. थँक्यू प्रवीण. येस बरें तुमची कितें योजना आसात मुखली योजना? पळय तेन्ना आमी नाटक एक सांगूंक हांव विसरलो. नाटक तरबे शाळांत आमी भुरग्यांक एक क्लास दवरली. त्या भुरग्यांक सुद्दां आमी एक नाटक केलो करुणामयी येसू म्हणून मुखाल वरांचो. वेबिचारी स्त्री आसा पळय आमच्या वांजेलांत येता त्या विशयांत ती आठ आपलेली कथा लीला मनाला म्हणून मैसूर तिने बरयल्लो आनी गणेशराव येल्लुरान सादर केल्लो. बारी अपुर्बान येयल्लो. उपरांत आमी मुखली योजना म्हणून सांगल्यार आमचे निरंतर वर्सांनी आमी नाटक उत्सव करीत कित्याक म्हळ्यार आमकां नव्या नाटकांक आमी अवकाश दिल्या बरी जाता. नाटकिस्तांक अवकाश दिल्या बरी जाता. नाटक संघटनाक अवकाश दिल्या बरी जाता. नाटकाच्या पंगडांक आमी अवकाश दिल्या बरी जाता. ताचे सांगात आमचो एक नाटक वर्सा एक आमी सादर करचें म्हणली अशी पुरो आमची आलोचना आसा. तशें ह्या वर्सा आमचे पिरगजेचो शतमानोत्सव 100 वर्सां जाली. हय आमचो 100 वर्सां शतमानोत्सव मोगाचो सांजो अवांजलिस्ट जेजूच्या मोगाचो शिस आनी आमचो मोगाचो पात्रोन तो आतां तो शतमानोत्सव सांत ताणें आमकां हर एका वाट्यांनी मेटामेटांनी आमकां आदार दिला. आनी ताज्या ह्या 100 वर्सांच्या शतमानोत्सवाच्या वेळार आमचो रंगोत्सव चलता. आमी शतमानोत्सव नाटकोत्सव म्हणून सांगते आसा परवा 22 तारखेर 22 इसऱ्यांत येत वर्सा नेक्स्ट म्हयन्यान जावचो 3 दिसांचो नाटकोत्सव आमी म्हणचो तो शतमानोत्सवाचो नाटकोत्सव. बरें हांगासर आनीक कॉल आसा नीरू येता न्हू. सिरिल पिंटो नमस्कार सर. हॅलो. नमस्ते सर. फ्लॉयड मेल्लो तुमकां. येस सांगा सर सांगा. हांव सर बरें मागता वायटान डेसा पांगला म्हाका भोव वळखीचो मनीस तो. थँक्यू कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भयणीच्या गांवचो तो. ओके देव बरें करूं. आनी ताचो नाटक प्रॅक्टिसा वेळार आनी ताचो नाटक जावच्या टायमार हांवें मस्त बसून पळयला न्ही. ओके. आनी बरें निर्देशनांनी दिताना बरें भायर खुशी जातली. ओके. आणि तसेच मनीष कलाकुल तुमकां भितर तरांचे बरें मागता. तुमचो नाटक आनी सर रितीनी सगळ्या रितीनी बरो यशस्वी जावनी म्हणून हांव मागता निरोडे पिरगेजीच्या तर्फेन. देव बरें करूं. आनी हांव तुमकां एक उपकार मागता की आमच्या निरोडे पिरगेजींची तुमचो एक नाटक तुमी सादर करीचे म्हणून. कारण तुम्ही मौन केल्या जाता. जाय तर मौन करया. येस आता आमच्या धार्मिक नाटक सादर जावन आसात नाटक तुमकां अवकाश आसात नाटक एक तुमी एक दीस बुक केल्यार एक नाटक प्रदर्शन करूंक थंयसर. कित्याक म्हळ्यार आमी तांणी पांगलागारांचे एक फिल्म काडलें पासपोर्ट म्हणून ते आमी निरोड्यांत आयोजन केल्लें. वय तशेंच पास कॉम्प्रेस जाल्ल्या उपरांत तुमी लिगोरी मास्टर कामील कालवार करियेत. जाय तर बरें मस्त थँक्स तुमकां. बरें मागता आनी म्हाका. बरें सर थँक्यू सो मच कॉल केले. देव बरें करूं. येस आमच्या मध्ये अनेक मान्य आसा जेरी पिंटो आंजेलोर तो आमच्या कोंकणी नाटक सभेचो सांदोतो. ओके. जेरी आप नमस्कार. नमस्कार फ्लायड. येस तुमकां दोगांय मानेसांक नमस्कार. येस आनी जेरी पिंटो हर एक कार्यांक तो हजर आसता कोंकणी नाटक सभेच्या वा डॉन बॉस्को जावच्या. जेरी आप तुमी एक पूर्व येजे नाटकाक नाटक जावचे बारी संतोष जालो. आणि हे 3 नाटक उडपीकारांचे आणि पांगळाकारांचे अस्तित्वाचे बऱ्याच नाटक हांवें एक पळयला बांतो लिगोरी मास्टर आयिल्लो. देखून आणि ह्या वेळार तुम्ही दवरले बारी खुशी जाली. हर एक दीस खरेंच ना वेळार आमकां दुसरें कांय मनोरंजन मेळना. देखून बरो ह्या नाटकाक बरें मागता. बरें जावन दी. कलाकार बरें आसून दीत. नटनी बरें जावन दी. तुमकां त्या गायकी बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बरो आमी येता. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. येस बरें.
वय वय म्हळ्यार नाटक लोकांक कुटुंबाचें नाटक बरें आवडटात एक्चुअली. आतां म्हजो मम्मी म्हाका जाय नाटक एका क्रिस्तांव व्यापारीच्या कुटुंबाची कथा. ताजे उपरांत लिगोरी मास्टर आतां क्रिस्तांव मास्टराच्या कुटुंबाची कथा. आतां कामील कालवार जाता एका क्रिस्तांव बरयणाऱ्याची नाटक बरयणाऱ्याची कुटुंबाची कथा. देखून लोकांक चड रुचता ही नाटक. आनी आतां लिगोरी मास्टरा विशीं सांगता जाल्यार एका मास्टराची कथा. आनी तूं प्रत्येक तरान प्ले मिनेजर्स अनिल डानोरोन्ना, मागीर श्रायन लोबो, मागीर जेस्विटा, लिना डिसोजा, मागीर विणा डिसोजा अशें आमी आसा. मागीर गणेश राव येल्लुरा विशीं हांवें एक दोन उतरां सांगचे पडटात. कित्याक म्हळ्यार तो कोंकणी भास ताका आतां समजता पूण ताका उलोवंक येना. पूण तो आमची भोगणां आनी भावनां समजून तो नाटकाक निर्देशन करता. तशें मम्मी म्हाका जाय ताणें निर्देशन दिल्लो आसा, लिगोरी मास्टरान निर्देशन दिल्लो आसा. आतां कामील कालवार ताच्याच निर्देशनार तयार जाते आसा. एक अपूर्व असो निर्देशक तो, पंचभाशा निर्देशक तो. 5 भाशांनी ताणें मराठी, संस्कृत, कन्नडा, तुळू आनी कोंकणी. आनी कोंकणीन ताका आमी अवकाश दिल्लो आनी बरो करून तो अवकाश ताणें उपयोग करून आमकां अपूर्वायेन ताणें तो ताका सॅल्यूट म्हणटा हांव. तशेंच ताका हर एक क्रेडीट ताका वयतात. ऐकला एक साध्या व्यक्तित्व असो तो, साध्या व्यक्तित्व, डावन टू अर्थ मनीस, राग येवचो भार येवणे, ताज्या कलाकारांचो ताका चड मोग आनी मोगान तो आमकां तिदविता, मोगान तो आमकां निर्देशन दिता. आनी चडावत आमी थोडे आयकता निर्देशक म्हळ्यार तक्षण राग येता, थोडे मारूंक मारता ती निर्देशक कांय सोडून जाल्यार आमी उलयतना आमी उलयताले. तशें राग येवचें त्या भायर येवणें तशें जाल्यार बरें करून शिकयता तो, बरें करून आमकां मोगान सांबाळता. आमचें आतां मोगा अमृता नाटक आसा. आतां एक वेगळोच सुरितेचो नाटक. एक सगळ्या पात्रांनी, सगळ्या नाटकांनी दोगूच पात्र आसतात. वेगळ्याच शैलीर वो नाटक प्रयोग जाता. एक लोकांनी वो नाटक पळोवन एक दुसरोसो अनुभव जोडचो एक अवकाश आसा. खंडीत जावन लोकांनी मोगा अमृता नाटक येदोळू पोरवां जावनचो 8वो प्रदर्शन. माणसोबानार 2 प्रदर्शन जाला, कैयार 1 प्रदर्शन जाला. आतां पोरवां जावनचो 8वो प्रदर्शन. असो निर्देशक जावन आसा विद्दू उच्चिल म्हणून, मानेस्त विद्दू उच्चिल. ब्रिलियंट डायरेक्टर तो. कोंकणींत आतां मंगळुरांत लिडींग डायरेक्टर म्हणून येत. तोय कोंकणी भाशेन, तुळू भाशेन तशेंच कन्नड भाशेन निर्देशन करता. हाचे बरयणार जावन आसा त्या मोगा अमृता नाटकाचे बरयणार जावन आसात हिंदी मूळ नाटक. हिंदींत जावेद सिद्दीकीन बरोवन, कन्नडांत जयंत कायकिणीन ट्रान्सलेशन करना, कोंकणीक आमच्या वितोरी कारकोळ हांणी कोंकणीक हाडून विद्दू उच्चिल सरान असो निर्देशन केला. येस बरें. हांगासर आमी आखेर करच्या पयलीं नाटक घर ह्या संघटनांत कोण पुरो आसात, कितली जाण आसात? होय, आमी आतां 6 जाण नात. हे नव्यानच सुरू जाल्ले एक संस्थो जाल्ल्यान असो मुखेली हांव मनीश पिंटो म्हणून. हातून मेंबर्स जावन आतां म्हज्या सांगाती जावन आसात एक सविता सल्डाना म्हणून वॉमन जुरतावन, आनी एक मेल्स्टन नोरोन्ना म्हणून पालदान येतावन, तशेंच संदीप म्हणून संदीप कलाकुलांत आसलो, व्रीतन म्हणलो एकलो आसा, रोमारियो म्हणलो एकलो आसा. हें पुरो म्हजे सांगाती. मान टिमांत आमी ओट्टू नाटक केल्या, ओट्टू खेळल्या आनी नाटकांत सपोर्ट करतात. खंडीत म्हज्या हर एका कामान जावन दी तांचो सपोर्ट आसा म्हाका. आनी स्पेशली बरो सपोर्ट असो म्हज्या घरांतून. पयशांनी न्ही तरी एक धैर्य दिवच्यान मुखार येताना कर म्हणून एक पाट तपडून एक सपोर्ट करच्यान एक बरो सपोर्ट आसा. बरें, आतां हांगासर आमी कार्याच्या अखेरेच्या वांट्याक आमी येवन पावल्या. आतां पोरवांच्या कार्याक तुमी परत आमच्या आमच्या विक्षकांक आपोवणें दिवंक आसा आनी तुमची भोगणां हांगासर आनी तुमचो मोठो संदेश आमच्या विक्षकांक. वय प्रत्येक तरान हांव म्हाका कलाराधनान जायतो प्रोत्साह दिला. देखून हांव मनादीक बाप फर्डिनांड गोंजाल्वीस आनी आदळत्या मंडळीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या कलाराधनांत हांव फाटल्या 4 वर्सांतून अध्यक्ष जावन आसा. आमचे सगळे 30 जाण संदे आसात कलाराधनांत, तातूंत 20 क्रियाळ संदे आसात हर एकाक सहकार दिवचे. तांकां हांवें प्रत्येक तरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. कलाराधन टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मम्मी म्हाका जाय टीम लिगोरी मास्टर कामील कालवार ह्या सर टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मोगाच्यान एप्रिलाच्या पयल्या हप्त्यांत आमी आतां हांगा अस्तित्वगार नाटक म्हणून भोंवडी करतात. आमी नाटक ही सारण भोंवडी करचें एक आलोचन करते आसा हांव. पिरगजांनी येता हांव आमकां एक अवकाश करून दिया नाटकाक म्हणून. दयकन त्या दळा आमकां प्रोत्साह दिया. सगळ्या मंगळूर आनी उडपी DSSच्या पिरगजांनी आमकां लिगोरी मास्टर ह्या कुटुंबाच्या काणी असो नाटक तुमी दिलो जाल्यार तुमी खूश पावतल्यात. तुमकां नाटक बरो आवडटलो. आमकां एक अवकाश करून दिया म्हणून ह्या मुखांतर हांव मंगळूर आनी उडपी DSSच्या विनंती करता. तशेंच
नाटकघराच्या मनीस पिंटोक हांव अभिनंदन म्हणटा. ह्या तरण्या प्रायर अली आलोचना करची एक विशेष म्हणटा. आमी अर्दे प्रायर आलोचना केल्ली. तो तरण्या प्रायर 25 भितरच आसा तो. ताणें आनी ताजे सांगती सांगोडी ताजे समान मनस्क इश्ट सांगता मेळोन नाटकघर म्हणलें एक विशेष व्हडलें मेळ तांणी काडलां. जैते वन जावन दिते. ही तांची भुरगेपणाची आलोचना भुरगेपणार रावन आसतना जाणट्यापणार आनी मुखल्या पणारय तांच्या त्या सांगतपणार आसूं दी म्हणून सांगून म्हजी आशा. तशेंच 25 तारखेर 2 नाटक किणकुळो आनी मोग अमृत. 20 आनी 6 तारखेर 26 तारखेर आमचो पांगळाचो कलाराधनाचो लिगोरी मास्टेर. तशेंच 20 आनी 7 तारखेर मांडपंगडाचो आंडोउटला नाटक. हे तिनूय नाटक चलतात. ह्या तिनूय नाटकाक तुमी जरूर ये जाय. तरणाट्यांनी युवा जाणांनी चडीत ये जाय आनी सकड येण्याच्या सुत्तमुत्त कितें सुत्तुरांत पिरगजी आसात इगर्जी आसात सगळ्यांनी येवन ह्या नाटकाक आनी डॉन बॉस्को साल नव्यान जालां तें हावसफूल जायचें. 650 लोकांची कॅपासिटी थंयसर आसा ती फुल्ल जायचें म्हूण सांगून आमची आशा दयकन्न मनीस आनी ताज्या नाटकघराक सहकार दियात. तशेंच आमच्या कलाराधनाकय सहकार दियात. आमी खंय जाल्यार येता आनी हो नाटक तुमकां आमी प्रदर्शन दाखयता. तुमचो सहकार आमकां जाय म्हूण आमी तुमचे लागीं विनंती करता. मनीस तुजे तावन खंडीत हांव पयल्यान देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मम्मीक म्हणजे म्हज्या कुटुंबाक बरो सपोर्ट आसा. तशेंच मांडसोबान संस्थाक म्हणजे जे कितें नाटकाचें एक पॉयंट सुरू जालो तें मांडसोबान आतां न्हू. मांडसोबान संस्थाक एरिक बाबाक लुई बाबाक जावन दी अरुण बाबाक जावन दी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजो गायड म्हजो डायरेक्टर आसा विद्दू सर ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजे सांगाती सविता सल्डाना जावंक पुरो मेल्स्टन जावंक पुरो संदीप सँडी जीवन जावन दी रोमारियोत आनी पुरांचो पुरो मस्त सपोर्ट आसा. तशेंच ह्या नाटकाक सबार जाणांनी नांव काडनासतना सबार जाणांनी पयशांचो कुमोग दिला. हो नाटक उत्सव बऱ्यान जावंक तांकां प्रत्येक तरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार खंडीत फिनान्शियल सपोर्ट आसल्यार मात्र एक खंयचेंय कार्य एक बऱ्यान जाता. तांकां हांव नांव काडनासतना प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. सर्व लोकांनी तिनूय दीस 25 तारखेक 26 तारखेक आनी 27 तारखेक कोडयाळच्या सर्व कोंकणी लोकांक वत्तायाचे आपोवणे आसा. ह्या तिनूय दीस खंडीत उडुपीच्या आनी कोडयाळच्या सर्व कोंकणी लोकांनी ह्या नाटकोत्सवाक येजे आमकां सपोर्ट करीचे. लोक आयल्यार मात्र आमकां मुखल्या कार्याक खंडीत जावन एक बॉल मेळटा. आनी खंडीत डॉन बॉस्कोन कशें पयलें आयतारा नाटक जातालें पळय तयलें नाटक जावंक आमकां उमेद लोकांनी खंडीत दिजे म्हणून विनंती करता. वय वय फ्लॉयड युवा जन म्हणटाना हांव एक सांगूंक विसरलो. आमच्या दिगोरी मास्टर नाटकांत तशेंच आमच्या कलाराधांच्या पंगडांत हर एका नाटकाच्या पंगडांत आनी आतां प्रेझेंट ते एक जण युवा सकत आमच्यांत भारी क्रियाशील आसात. एक आमच्या लिगोरी मास्टरचो हिरो आसा जीवन पिरेरा आनी हिरोईन आसा जेस्विटा डिसोजा आनी एक श्रायन लोबो. ते एक जण तरणाटे ते युवा जण तांची सकत आनी तांची क्रियाशीलपण आमकां मस्त मेळ्ळा. देखून युवा जणांक ते प्रेरण जायचे तांणी आनी मस्त जाणांनी युवा जणांचो वळो ह्या नाटक क्षेत्राक हे जाय म्हणली आमची आशा आनी अपेक्षा. आनीक सूचन आसा कोणाक तरी नाटकार इंट्रस्ट आसल्यार कोणायकी एक चूर इंट्रस्ट आसल्यार नटन हेजे म्हणून ना वाचूंक कळीत आसा जे म्हणून कांय ना. तुमकां नाटकांत इंट्रस्ट आसा तर खंडीत म्हाका कॉन्टॅक्ट करा. आमच्या टिमाक तुमकां खंडीत सगळ्या युवा जाणांक आपोवणे आसा. युवा जाणांक मात्र न्ही हो नाटक सगळ्यांचो देखूनच नाटक घर म्हणून नांव दवरला. प्राय म्हणलें लिमीट ना. कोणायकी ह्या नाटक घराक येवंक अवकाश आसा. आमकां सपोर्ट जाय तुमी हेजे म्हणून आसक्त आसल्यार जालें. येस बरें हांगासर 1 घंटो कसो गेलो म्हूण कळना आमकां. आमी 9 वरां आमी कार्य आरंभ केला आतां ऑलमोस्ट 10 वरां जालीं. आनी की उलोवंक जायते आसा पूण आमी हांगासर आमी आयलो उद्देश इतलोच. पोरवांच्या दिसा 25 तारखेर 26 आनी 27 तारखेर 3 दीस 4 नाटक मंगळूरच्या डॉन बॉस्को हॉलांत सदर जावचे आसात. ह्या सर्व नाटकांक तुमी सोमेस्तांनी सांगात दिजे म्हूण आमची आशा आनी आमचे कळती विनंती तुमकां सोमेस्तांक. देव बरें करूं. मानेस्त वॉल्स्टन डेसा तशेंच मानेस्त मनीश पिंटो तुमकांय देव बरें करूं सर. आमकां प्रत्येक जावन कोंकणी नाटक सभेंत आमकां बरो सपोर्ट आसा. आमच्या नाटकोत्सवाक बरो सपोर्ट आसा. आनी आयच्या दिसा ह्या कार्यक्रमाक आमकां आपोवणे दिल्ल्याक दयजी व्हडल्याक आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. येस तुमकां दोगांयकी देव बरें करूं. परत तुमकां देव बरें. तशेंच आमच्या विक्षकांक देव बरें करायचे कार्य विक्षण केलें. आनी पुरवांच्या दिसा जरूर आमी थंयसर डॉन बॉस्को हॉलांत आमी मेळया म्हूण सांगून आयचे कार्य हांव सोंपयता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. काल आज आनी फाल्यां